Sorvespora eklias deva saznan nomanduga Sorvespora eklias deva saznan nomanduga Tuvo ordo tuvo doveda tuji moiva sogliak fanta Tuvo ordo tuvo doveda tuji moiva sogliak fanta Sorvespora eklias deva saznan nomanduga Sorvespora eklias deva saznan nomanduga बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पर म्हजें घडप तोच म्हजो राखणदार देवान आमकां सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको क्रिसा काकूतको क्रिसा काकूतको सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया आज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात जी कोण आपल्या काजाराचे वरोस मनयतात तांकां मागणें धरून देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया जी कोण मरून गेले आनी तांकां देवाची काकलूत जेजूचे पुनर्जीवनपणांत वांटो मागुया भलायकी बिगडलेली आसा तरेतरेची पिडे हिंसा पडलेली आसात कोरोना व्हायरस ही पिडेचे बोली जाल्ली आसात देवान सगल्यांक कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकी फावो करून ही पिडे शिडेंतली आमकां निवारूंक आदार मागतना जी भावां भयणां ही पिडेक सांपडलेली आसा तांची मोगान आपुरबायेन सेवा करतात तांचे देवान सुभ आशिर्वाद घालूंक मागुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला कितल्याच जाणांक आमी मागतले म्हूण ह्या मागणेचें आस्वासन तांकां दिलां देवान तांची सगळी मागणी सगळ्यो गरजो सगळी इंतेन्समां शार्ती पावोवंक हे मिसाचे पेटींतल्यान मागुया सोर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावचें तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकमनान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन
भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सर्वेस्परा सभेन ताचे पोदवेच्या बोर्डान तुमी गोट रावात. देवचाराच्या सगळ्या नाडपणांचेर जैत व्हरूंक देवाची झुजाची आतयारां घेयात. खरें म्हळ्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन हे काळोखाच्या संवसाराचो कारबार चलयतना लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. देखून वायट दिसा तांचेर झुजूंक आनी घडटा तितले उपाय घेवन थीर रावंक तुमकां देवाची झुजाची आतयारां घेवची गरज. म्हणटूच तुमच्या पेंगटाक सोत, शात्तेक प्रमाणीकपण आनी शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक उर बेच्यो वाणू घालून उबी रावात. आनी देवचाराचे सगळे उज्या सारके बाण तुमच्यान वाटावंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदांकाल बाबाचो असो धाड दवरात. शेवटी सोडवणीचें कंगळ आनी पवित्र आत्म्याची तोरसाद म्हणजे देवाचें उतर घेयात. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळे समुयार मागणी करात. सगळे पवित्र केल्ल्या खातीर जागृत रावन प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. म्हजें तोंड उगडूंक म्हाका सोयेक मेळचो म्हूण आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें परगटचो म्हूण म्हजेय पासत मागात. ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव बणकणींत आसलेलो दूत तें फावो ते परी धिरान हांवें परगट करूंक मागात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमी आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, दाळ म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आधीन करता. म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तरांच्या किन्नरांचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुजे सेवका कडेन दाविदाक तुवें निवाल लाई. म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. उबी रावया. सर्वेस्porak zoj, zoj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak zoj, zoj. सर्वेस्porak zoj, zoj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak zoj, zoj. सर्वेस्पराचें नांव येता तो राजा सुदय जावं. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्porak zoj, zoj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak zoj, zoj. सर्वेस्porak zoj, zoj, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak zoj, zoj. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. फारिसेवांतले कांय जावन येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच.
तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हळें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्रायदोर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटा आनी पिडारोग बरो करता आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय, तर जेरुसल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुसल्या, जेरुसल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्या तळा पिलांक एकठांय करता, तशें कितले फावट म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्रायदोर, तुमचें घर पाड जालोलें तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदैव, अशें तुमी म्हणचो वेळ येसर तुमी म्हाका आनीक पडोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा सर्वेस्पर म्हजें खडप तो म्हजो राखणदार. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी हाचेरूच बाबा म्हणिनो आयची दोनी वाचपां नियाळ करूंक आमकां आपयता. एक पयले वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयलेली चिटीन आपल्या शेवटाच्या आवेस्वरान आनी शेवटाचे वळेनी हाचेरूच अदीक लक्ष घालता. आनी ह्या वाचपाचो शेवट आनी हेतू म्हळ्यार तोच, देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी देखून जे वायटाचेर, जे देंवचाराचे पदवेचेर आसा, जे संवसाराची पदवी आसा, ज्यो वायट खोट्यो वस्तू आसात, ताचेर आड आमी झुजूंक, आमी आमचो जीव राखूंक आनी सांबाळूंक देवाच्या आदारान प्रयत्न करची गरज. जाल्यार बाबा म्हणिनो भाग्योन पावलो आमकां उगडास करून कसल्या वस्तू वरवीं आमी ह्या वायटाचेर झुजची काय, कसले वस्तू वरवीं आमी देवाच्या आदारान आमचो जीव राखचो आनी सांबाळचो काय, हाचेर हिस्कुटावून ह्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां सांगता. जरी संवसारी राजकारबार चलयतात, देंवचाराची पदवी आसा, वायटाची पदवी आसा, अंतरळार वस्ती करतले आसात, खोटे आत्मे आसात, हांचेर झुजूंक आमकां देवाच्या आदाराची, देवाचे कृपेची गरज. आनी देखून बाबा म्हणिनो तोच आमकां भाग्योन पावलो उगडास करून आमचें जिवीत प्रमाणीकपणाचें जिवीत जावंक जाय. आमच्या पेंगटाक स्वताचो पट्टो बांदची गरज. आमचे शातयेक आमी प्रमाणीकपणान आनी शांतीचें जिवीत आमी परगटची गरज. आमच्या पांयांक उर्बेच्यो वाणो घालची गरज. आनी हे भाशेन बाबा म्हणीन आखरेक पवित्र आत्म्याची तोर्साद घेवन देवाच्या उतराची कृपा आनी बळ घेवन हाचेर सगळ्याचेर आमी झुजूंक जाता म्हूण भाग्योन पावलो सांगता. आनी तातूंतल्यान देव आमकां ह्यो वस्तू आमी करता तेन्ना तातूंतल्यान देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. बाबा म्हणून हे सगळे वस्तूंत शेवटाक भाग्योन पावलो उगडास करून म्हणटा मागण्या विशीं तो आमकां संदेश दिता. थांबनासतना मागणें करात. आनी बाबा म्हणून कोणा पासत आमी मागणें करचें तेंय बी त्याच वाचपान भाग्योन पावलो सांगतात. तो पयली सुवातेर उगडास करून म्हणटा आमचो जीव आमी राखूंक सोदता. देव आमकां आमच्या आदाराक पावतलो जाल्यार सगळ्याचेर वायटाचेर आमी जोयत वतले जाल्यार गरज आसा ह्यो सगळ्यो ज्यो वस्तू सांगल्यो त्यो ताणें पाळ्ळो, पूण त्याच बरोबर मागणें गरजेचें. थांबनासतना पयली सुवातेर मागणें करची गरज. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्या खातीर मागची गरज. दुसऱ्यांच्यो गरजो ओळखून तांचे खातीर मागची गरज. आनी तिसरे सुवातेर भाग्योन पावलो सांगता आपणाय खातीर हें देवाचें शुभ वर्तमान जेजूची बरी खबर परगटूंक आपल्याकूय बी आदार जावचो म्हूण आपले पासतूय बी मागात म्हूण भाग्योन पावलो सांगता. बाबा म्हणिनो वायटाचेर जैत व्हरूंक आमचो जीव राखूंक आनी सांबाळूंक मागण्याची बी आमकां गरज. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां फारिजेव पयली वळ आमकां पयली शुभ वर्तमानांत मेळटा ती म्हटल्यार फारिजेवांतले कांय जाण जेजू सरशें येतात, जेजूक सांगतात हांगासरलो भायर सरून वच तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता.
बारीकसाणेन बाबा म्हणून निवळ आमी नियाळली जाल्यार आमी जाणा फारिसेव जेजूचेर आड आसलोले, पूण सगळेच फारिसेव न्हय. थोडे भोव जेजूचो वावर ओळखून घेताले, थोड्यांक जेजूचें पडलोलें आसलें, थोडे जेजू कोण ते जाणो आसले आनी देखून ते बरे मनाचे मनीस आसले, ते फारिसेव आसले, ते जेजू सोशी येतात आनी ताचो जीव राखूंक सांबाळूंक ताका उलो करतात, ताका सांगतात तूं वच हांगासरलो पयस वच, कित्याक हेरो तुजो जीव काडचो आसा. एके वाटेन हे फारिसेव बरे मनाचे फारिसेव जेजूचो जीव राखूंक सोदताले. पूण ते वेळार बाबा म्हणून जेजू आपल्या देवाचेर पात येता आनी अशें तांकां जबाब दिता आनी म्हणटा वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात. हेरोद राजाक, येद्या व्हडल्या राजाक, राजवटकी चलयतल्यांक, राजकारण चलयतल्याक जेजू कोलो अशें म्हणून हे उतरान पाचारता. कित्याक लागून जेजू ताका कोलो म्हणटा काय? प्रथमडेनो जुदेवाच्या रिती प्रमाणे, समजा प्रमाणे कोलो जें जानवर आसा तें भितरले बुदीचें, भितरल्या मनाचें आसलें. ही इज वन ऑफ द स्लायस्ट एनिमल्स. कित्याक आमी पासून आतां उलयता आसतना असले भितरले बुदीचो मनीस कोणी मेवलो जाल्यार म्हणटा तो कोल्याचे बुदीचो. आनी अशेंच कितें हेरोद राजा सगळें घडटालें. तो भायल्यान आपूण बरो म्हूण दाखयतालो, पूण भितरल्यान ताची बूद वायट बूद, भितरले बुदीचो मनीस आसलो. आनी ह्या पासत जेजू हें ताचें जिवीत ओळखून घेता आनी तो कोलो अशें म्हणून बाबा म्हणून तो सांगूंक सोदता. कित्याक भायल्यान आपली कात सांबाळूंक सोदता, पूण भितरल्यान ताची बूद, हेरोदाची बूद वायट आसलेली. दुसरे सुवातेर तो ताका कोलो म्हणटा, कित्याक हो कोलो बाबा म्हणून डिस्ट्रक्टीव एनिमल. सगळ्याक मोड फोड करतालो, वायट आतां वायट करतालो, सगळेंच निसणटण करतालो. आनी हेरोदीन आपले जिवितान तेंच करतालो. हेरोदीचें जिवितूय बी सगळ्यांक वायट करपाचें, सगळ्यांक निसणटण हाडपाचें ताचें जिवीत जाल्लें. आनी ह्या पासत जेजू हेरोदीक कोलो हें उतर ताका म्हणटा. आनी तिसरे सुवातेर हो कोलो म्हणटा, कित्याक कोलो जावन आसा इनसिग्निफिकंट वर्थलेस एनिमल अशें सांगतात. जाल्यार जोरी तो राजा, हेरोद राजा, पूण ताच्या जिवितान ताचें हें पोलकेपण सगळें असो कित्याकूच उपकारो ना, तसलो राजा तो आसलो. आनी देखून ह्या 3 कारणांक लागून जेजू हेरोद राजाक कोलो अशें म्हणटा. बाबा म्हणून आज इमिसाचे बेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां तेन्ना कितें आमी करचें? कसलो संदेश आयच्या दिसाक आमी घेवचो? सर्वेस्पर देव म्हजो राखणदार, तो म्हजें खडप, तोच म्हाका राखता आनी सांबाळटा, सगळ्या वायटा विघ्नांतलो म्हजो जीव सांबाळटा. जाल्यार बाबा म्हणून आमचें जिवीत देवाचे हातीन करुया, देवाक मानता तसलें जिवीत जिवोवया. सरभोंवती आसतलें सगळे वायटाची पदवी मोडून उडोवंक आमी स्वताचें जिवीत, शांतीचें जिवीत, प्रमाणीकपणाचें जिवीत, मागण्यांचें जिवीत, देवाचेर पातयेतलें जिवीत आमी जिवोवंक आनी तातूंतल्यान देवान आमचो जीव राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमी घडटा ते उपाय घेवंक हे पवित्र मिसाचे पेटेन तुका आनी म्हाका त्या जेजूची कृपाबळ मागून घेवया. तुज देण्याक फावो जालो भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया. C35 पान 40 आनी 3, C35 पेज 43. तुज देण्याक फावो जालो प्रितुवेन आमकां दिलो मनशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका म्हणो वाकडी तुका बापा दी आमकां जिवा
म्हज्या भावमडीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका उदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतून. हे म्हज्या उगडासा कुरान. Bawarta sugot porgotia, Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jesuच्या मोर्ताचो आनी पुनो जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमची माई सांगाती
तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल, आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटली. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपतवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पवमरीनो, देवान आमकां आज पासून राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत. आमच्या जिविताचो राखणदार तो जाला, आमच्या जिविताचें खडप तो जाला. वायटाचेर, देंवसराचे पदवेचेर, सैतानाचेर आड झुजूंक आनी जैत व्हरूंक देवान आमकां हें प्रमाणीकपणाचें जिवीत फावो केलां, आपलो पवित्र आत्मो दिला. आमच्या मागण्याचो फोड देवान आमकां मेळोवन दिला. ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर ताचे उपकार आठोवन दिनवासनेच्या भावनांनी भरून जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरपणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जची येतानी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोफी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. शेळेच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमण्याचे मागणे म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत हें म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुशिलो कोर स्वरूप म्हाका कितेंच निर्मू नाका. आमीन. जेजूशी येयात. D21 पान 58, D21 पेज 58. तान लागल्या ओतम्यान जेजूशी Sugonasroli zoridre bivon dadoshi zaya. Tam lagle avotmyan Jezushi yeya. Sugonasroli
तुजेशी येता जेजू आमचेशी दूर राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी दूर राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास. कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणी. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनोंतेंक तुमचो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेव. सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार ठेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं, जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मोर्तांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे खुणे रुपान आमी समोरून घेतला ते ह्या जिवितांत आमकां स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णयेन पावोशें कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. भवमरेनो उगडास कोता, खुशालकायेच्या भावनांनी भरून कोळीत कोता. फाल्यां थावन आमची इगोर्जेची दारां आमी उक्ती करतले. फाल्यां थावन आमची इगोर्जेंत ही लोकांक, आमच्या फिरकोसकारांक, तुमकां, आमच्या शेळयांक ही मिसाची भेट सुरू जातली. पूण ही सुरू जाल्यात पासून जाल्यार आदले भाशेन न्हय. आमी जी मांडावळ घातलेली आसा ती तुमच्या पॅरिश कावन्सिल मेंबर्स कोळीत करतली. दारां इगोर्जेची उक्ती जाल्यार म्हणटकच आदले भाशेन कोणाच्यानूय मिसाक येवन भितर सरूंक जायना. जी मांडावळ आमकां सांबाळची आसा, नॉर्म्स, गायडलायन्स आमी पाळची आसात, देखून हे सगळे मनान धरून फाल्यांच्या दिसाक थावन आमी आमची इगोर्जेची दारां तुमकां उक्ती करून मिसाची भेट तुमा आम्हा फिरगोसकारां बराबर ही आमी भेटयतले. देखून फाल्यांच्या दिसाक सकाळीं 7:30 वाजता मिसाक सांतिज्मांनी वयताले ह्या वाड्यांतलीं भावां भयणां सांगल्या ते भाशेन हो नंबर जो दिलेलो आसा तांणी हे फाल्यांच्या दिसाक मिसांत वांटो घेवचो. आनी ताचे उपरांत 2 दिसाक एक समुदाय आमी घातलेली आसा. ते त्या प्रमाणे आमी तुमकां कोळीत करतले. तुमचे पॅरिश कावन्सिल मेंबर्स तुमकां तांची म्हायती दितली. देखून बरे भाशेन आमी ही मांडावळ सांबाळुया. बरे भाशेन भोक्तीपणान आमचो दीस, आमचे समुदाय पडटा त्या दिसाक मिसांत वांटो घेवया. आनी सुमार 7 वर्सां 7 म्हयने आमची इगोर्जेची दारां बंद आसतलीं. आमी मिसाक येवंक घडोवंक ना.
ही संदी मेळ्ळल्या कारणान देवाक आर्गां दिवया. ही मांडावळ तुमी बरे भाशेन सांबाळटली म्हूण आदी फुडेंच आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमची सव्या आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. E10 पान 202. E10 पेज 82. एकाच पावाडार आमी चलच्या, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी वाडच्या, घालता गाडसांनी आपलो वखमो. आपणा सारकेली आमी वाडच्या, घालता